लोकसभा फकत राष्ट्रीय पक्षांनीच लढोवची जाल्यार काँग्रेसीक इंडिया आघाडीची गरज कित्याक पडली? रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान काँग्रेसीचो दक्षिणेचो उमेदवार पिरियेतो फर्नांडिसाक प्रश्न विचारला. गोंयचो आवाज ह्या व्यासपीठाचो वापर करून ताणें काँग्रेसीची तिकेट मेळयिल्ल्याचो आरोपूय ह्या वेळार मनोजान केलो. तशेंच मनोजान रमाकांत खलपाकूय उजरावून काडलो. कॅप्टनाच्या तोंडात काँग्रेस शब्द देना ते कित्याक ते सांगता तुम्ही? कॅप्टन विर्याटोचे पयलींचे प्रेस कॉन्फरन्स उघडून पळया, ओपन करून पळया मुद्दाम युट्यूबाचेर. काँग्रेसीक एक शब्द त्यांनी म्हणूंक ना अजून पर्यंत. कित्याक म्हणूंक ना? रिजन सिंपल, कित्याक एका काँग्रेसीन वचपाचें आसलें. आतां ती स्टोरी सांगता तुमकां. 2017 जावन 2018 जेन्ना आमी ह्या मैदानाचेर गेले, सगळे जाले, मागीर प्रेस कॉन्फरन्सीस चालू जाले. तुम्ही जर पळयत गोंयचो आवाज प्रेस कॉन्फरन्स जर मारशीत जाल्यार कॅप्टना वांगडा हांव आसलो, विजय जाल्लो, सदांच आमी आसताले. 2019 जेन्ना इलेक्शन येयलें तेन्ना काँग्रेसीक सपनां पडपाक लागली की काँग्रेसची तिकेट आपणाक मेळपाक जाय म्हणून. तेन्ना हेराल्डा वांगडा सेटिंग करून हेराल्डाचेर आपले आर्टिकलां बरोवपाक लायली तेणी. आर्टिकलां येवपाक लागली की कॅप्टन विर्याटो फर्नांडीस हो बरो फायटर, हें तें सगळें. तेणी आमची मिटींग घेतली टीव्ही कुन्ना हॉलांत पणजे आझाद मैदाना कडेन मिटींग जाली. आमचे आरजीचे भुरगे आसले, बाकीचे गोंयचो आवाजाचे मेंबर्स आसले. तेन्ना मिटींग जाली तेन्ना आमकां तेणी सांगलें की ह्या इलेक्शनाक काँग्रेसीक सपोर्ट करपाचें आनी आपली तिकेट आपूण इलेक्शनाक रावपाक सोदता. तेजो एकूच शब्द आसलो, सदांच एकूच सेंटेन्स आसलो की आमी हांगा एक्टिव्हिस्ट म्हणून येवंक ना, आमकां सिस्टमान घुसपाक जाय आनी आपूण हांगा गोंयकारांचे माथ्यार घेवपाक येवंक ना. हें स्टेटमेंट तेजें क्लियर कट त्या दिसा मिटिंगेक जालें. तुमचे तिकेटी फायनल जाता हाय कमांडाचेर, तुमचे म्हादेचो स्टँड जाता हाय कमांडाचेर, आनी तूं सांगता आपूण झगडटलो म्हणून. कोणाक पिशान काडटा तुवें? म्हणजे गोंयकार तुमकां मूर्ख दिसला? एवरी टायम तुमी आमकां पिशान काडटात तुमच्या स्टेटमेंटांनी. ह्या म्हादेक लागून तुवें आजून पर्यंत कितें केलें तें सांग, आमकां कळपाक जाय, लोकांक कळपाक जाय. एज अ काँग्रेस लिडर तुवें कितें केलें? राहुल गांधीक लेटर बरयलें, सोनिया गांधीक बरयलें, आमी रमाकांत खलपाक इतलेंच सांगता. तुवें लास्टाक आमच्या कडेन विनंती केला, ते लास्टाक येता कित्याक दोगांयनी तुमी विनंती केली आसा. आमी तुका एक आतां विनंती आमी करता की तूं जाणटो जालाय, हे वय भोंवपाचें न्हू. तुवें जेन्ना तुका विचारलें इंटरव्यू की तुमचे आतां 30 दीस उरला, तुमी भोंवतले काय म्हणून, तुवें सांगलें मातसो जर टायम मेळ्ळो जाल्यार आमी घरा घरान भोंवपाचें म्हणून. आज पर्यंत खंयचो लोकसभा कॅन्डिडेट घरा घरान भोंवला तो दाखोवचो.